जेजून दोगां पुतांची ओपार सांगली. ही मातेवाचे सुवार्थेन मात्र वाचूंक मेळची ओपार. बापायक पयलें जायना म्हणलो पूत उपरांत मोण बदलून जबाबदारी पाळता, पूण पयलें जायत म्हूण जाप दिल्लो पूत बापायन दिल्ली जबाबदारी पाळिना. आतां जेजून दोगां पुतां पैकी कोणें बापायची कुशी पाळली म्हणून जुदेवांच्या मलगड्यांक सवाल केलें. मोन बदलून बापाची कुशी पाळलेल्यान म्हणून तांणी जाप दिली. त्या दोगां पुतां मदें कोण सारको म्हणून निर्धार करूंक जुदेव मुखेल्यांक सलीस जालें. पूण पयलें जायत म्हणून मागीर देवाची कुशी पाळी नासले वा देवा कुशी इन्कार केल्ले तेच म्हूण समजूंक वा तांचेंच व्यक्तित्व व्हरून पळोवंक ते सलवले. कित्याक स्नानीक जुवान दिल्लो संदेश तांणी मांडलो ना, जेजूगी तांणी लेखलो ना. आपूण हेरांच्या की बरी म्हूण चिंतल्यांनी आपल्या अविश्वासा मुखांत्र आपणाकच बाच्यावेचे वा साल्वासावाचे वाटेत हांव मेकळें करून घेतलें. पूण कोणाक सुंकागार पातकी आनी कलवंतां म्हूण ओलायिल्लें तांणी बाच्यावेची आनी साल्वासावाची वाट धरली. हर एकल्याक साल्वासावाची गरज आसा. हेरांनी साल्वासावाचे वाटेक ना म्हणच्या गजाली विशीं लेख काडूंक सलीस. देवाचे कुरपेक आनी मोगाक ना म्हणच्या आमच्याच थोड्या मानवभावांचे लेख काडूंक कश्ट. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रीग वचोना. बगर जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो म्हणून मातेवान येदोळूस सांगून दिला. कोणें तर बापायची कुशी पाळली म्हणल्यार जेजूच्या सवालांत सतमानूक आपोवणें आसा, जिणी बदलापाक आपोवणें आसा. साल्वासांव हाडून आयिल्ल्या जेजूक नतालांत मेळोवंक आनी ह्या साल्वासांव जोडूंक न्हय उतरांची बगर देवा कुशी आटापच्या करण्यांची गरज आसा.